माझे नाव ईशान नायक, हांव हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आसा टोंका। सध्या कितें जालां, सध्या गोवान तुमी पळोवंक शकता की नाल्लाची रेट खूब वाडलेली आसा। सो तेज्या खातीर आमच्या MD सरान आनी प्रेमेल शेट आमचो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी मेळून एक स्टेप घेतला की भायल्यान नाल्ल हाडपाचे आनी हांगासर सप्लाय करपाचे। सो ते नाल्ल तुमकां आमच्या सेल सेंटराचेर मेळटले, 4 आसात आमची, ती आसा प्लस आमची हॉर्टिकल्चर शॉपां आसा तेंचेर आमी सप्लाय करता। हॉर्टिकल्चर शॉपांचेर आनी हॉर्टिकल्चर शॉपां आसात आमची लोकल आउटलेट्स, थंय तुमकां 45 मेळटले पर पीसला आनी 40 जाय तुमकां जाल्यार आमची सेल सेंटर आसा थंयसर तुमकां 40 रुपीजांक मेळटले। तुम्ही सायज पळोवंक शकतात। सेम नाल्ल पळोवंक गेलो जाल्यार तुमकां आतां तुमीच पळोवंक शकतले की 50 तरी वयतलो जो नाल्ल, 50-40 ना, मिक्स सायज आसा ते। सध्या न्यू स्टॉक स्टार्ट जाला आमचो तो, ह्या फुडें आमी हाडूंक शकता। आनी आतां सध्या पळोवंक गेलो जाल्यार आमी कमीत कमी एक 250 तरी बॅगां देवला, म्हणजे ऑलमोस्ट 25-30 हजार सुमार नाल्ल आमी हाडलेले आसा एक 30 बॅगां म्हणजे 300 बॅगां बीन। सध्या आमी फुडें चिंतता हाडपाक, कसो कितें रिस्पॉन्स आसा। आयजूच आमी स्टार्ट केला हॉर्टिकल्चर शॉपांचेर घालपाक। सेल सेंटरार बी तुमकां सगळ्यांक डिस्ट्रिब्युशन म्हणटा तें तुमकां विकते घेवपाक आयज सांजचे नाल्यार मंडेच्यान चालू जातलें। खंय खंय आसा ती? आमचे एक मेन आसा सेल सेंटर ते आमचे टोंकार आसा, ऑफिसा कडेन आसा आमच्या, एक आल्तीन आसा, एक पणजी मार्केटान आसा आनी एक म्हापसा आसा। सो टोटल 4 आसा। थंय तुमकां गेल्यार तुमकां 40 रुपयान रेटीन मेळटलें तुमकां। आनी तुमी जाय जाल्यार मागीर तुमच्या नियर बाय हॉर्टिकल्चर शॉपां आसा थंयसर तुमी घेवंक शकता। थंय आमी तांकां एक थोडो मार्जीन दवरता, कित्याक आमी 40 घालता, तांकांय कितें तरी उरपाक जाय तेंचे, सो आमी 45 आमी थंय विकपाक जाय। 45च्या वयर वचचो ना? 45च्या वयर वचून आमी ते रेट मेन्शन करताले थंयसर, आनी थंयसर तुमकां कितें दिसता 45 वयर जर वयता आमचो नाजाल्यार तुमी सांगूंक शकता आमकां, नाजाल्यार आमी 45 आमी तांकां हे 5 रुपया तांकां मार्जीन दवरलें। कशें आसा नाल्ल हे कितें म्हणपाचें तुमचें? 40 बरी गजाल। सगळ्यांकूच खबर आसा की नाल्लाची रेट आसा ती खूपच वाडलेली आसा। ताका लागून हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान एक निर्णय घेतलेलो, तो म्हटल्यार गोंया भायल्यान नाल्ल हाडून गोंयांत सप्लाय करपाक अशें तेंचे निर्णय घेतलेलो। आनी आयज तेंच्यांनी जवळपास 3000 नाल्ल आहा ते गोंया भायल्यान हाडून हांगासर हॉर्टिकल्चरान हाडून तेंच्यांनी दवरलेले आसा। आनी आयज सांज पर्यंत किंवा सोमार पर्यंत विकपाक सुरू जातलो अशी म्हायती मेळटा। सगळ्यांत पयलीं तेंच्यांनी जे नाल्ल हाडले ते तेंचे सेल्स सेंटर आसा गोंयांत 4 आसा। पणजी टोंकार आसा, दुसरो आसा पणजी मार्केटान, तिसरो आल्तीन आसा आनी चवथो आहा तो म्हापसा। 4 सेल्स सेंटर आसा। ह्या सेल्स सेंटरांचेर 40 रुपया नाल्ल मेळटलो। त्या भायर हॉर्टिकल्चर शॉप्स आसा गोंयभर, त्या शॉपांचेर 5 रुपया वाडोवन म्हटल्यार 45 रुपीज नाल्ल मेळटलो। 5 रुपया तेंच्यांनी मार्जीन दवरले आनी 45 रुपीजान जो हॉर्टिकल्चर शॉपार नाल्ल मेळटलो। पण जे कोणाक 40 रुपया नाल्ल जाता तेंच्यांनी जे सेल्स सेंटर आसा पणजे थंयसरून तेंच्यांनी परचेस करचो अशी म्हायती मेळयला। त्या भायर जर कोणी 45च्या वयर विकता जाल्यार तेंच्यांनी खंयच करचें अशें सांगलेलें आसा, कारण 45च्या वयर हो नाल्ल विकपाक अलावड ना अशे तरेन तेंच्यांनी म्हायती दिलेली आसा। आनी हो नाल्ल आहा तो आयज सांजच्यान ना जाल्यार सोमारच्यान विकपाक सुरवात जातली अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.